काणकोण पाळोळें कोणका जुंव्यार बेकायदेशीरपणान झाडां मारल्यांत. ल्हानसो पूल बांदला, बांदकामूय केलां. ह्या कामाक काणकोण पालिकेन मान्यताय दिल्ली ना. पाळोळेचो नगरसेवक दयानंद पागीन गांवच्या लोकांक घेवन सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. ह्या कामाक पालिकेन मान्यताय दिवंक नाशिल्ली म्हूण आदलो नगरसेवक सायमन रिबेलो म्हणटा. ह्या विशयाचेर बेस्तारा काणकोण पालिकेंत खासा बसका जावपाची आसा. कसले परमिशन नासतना इलिगल बांदकाम जालें म्हणून हें सगळें गांवभर आवाज जालो. पळयलें जाल्यार सगळें रान आसा तें काबार केलें. झाडां बिडां व्हडलीं व्हडलीं झाडां बिडां सगळीं मारून काबार केलाय. दुसरें म्हळ्यार हिंग सामकी बरी हाय प्रोफायल एसी सारके तशें टेंट हिंग चालू केला. हिंगा व्हडलेशें इलिगल कंस्ट्रक्शन चालू केलां. आनी उदकांत तेमी सारकें बांदकाम करून बेत घालून बांदकाम करून हो ब्रिज एक तयार केला जो फिशरमॅनाक धोकादायक. म्हळ्यार जेन्ना बोट वयता तेन्ना तांकां तो ब्लॉक जाता. ताचेर मागेल्या पयलीसान विरोध कळना म्हाका कितें फिक्सिंग जालें तें. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आयज आसा काणकोण हे न्हिदून आहाय. एक प्रशासन हिंगा लक्ष दिना. आयज पासून आमगे व्हडी सगळी फोडून वयतले. जेन्ना हो दोंगर आख्खे कापून गेला आमी सगळे फिशरमॅन म्हणटा वयर पडटले. तेजेर एक्शन घेवपाक म्युन्सिपालिटीन मेन म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी एक्शन घेवपाक. त्या कोणकार कमर्शियल एक्टिविटी केन्नाच जावची कित्याक ती आमगे एक सेफ्टी हिंगा पाळोळेची आनी तेजें केन्नाच जावचें न्हू म्हणून. हें जें पळय हार्ट्स जालें ही 8 दिसां मदें इलेक्शन जाले उपरांत जालें कित्याक तें सामान आतां व्हरोंक लागलें. त्या मुश्टामेर तांकां कापोस्ताद करून सामान पासून व्हरपाक थिंगा. लिगली कितें आसा तेजेर विचार करपाचो सगळ्यांक सांगलें आसा. आमी फाल्यां 3:30 स्पेशल मिटिंगा पयल्या म्युन्सिपालिटी सगळ्या लोकांक ह्या मॅटराचेर सगळी म्युन्सिपालिटी या म्हणून सांगलें आसा. म्युन्सिपालिटी येवन तेन्ना मिटिंगेक डिफिकल्टी कितें आसा ती मिटिंगे मांडपाची आनी चीफ ऑफिसरा कडेन तशेंच बाकीचे ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन स्पेशल इन्स्पेक्शन मागपाचें. आक्षीचे बेटी सोजाच्या खून प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी क्रूज कायतान डिकॉस्ताक अटक केल्या. बेटी आनी क्रुजान दोगांनी 7 नोव्हेंबराक गोवा व्हेल्ला पार्टी केल्ली. तेन्ना दोगांची खंय केस्तांवां जालीं. उपरांत घरा वतना क्रुजान बेटीक बडयलो. जीएमसीत उपचार घेतना 2 दीस फाटीं बेटी सोंपलो. क्रूज कायतान डिकॉस्तान बेटीक मारला म्हूण बेटीच्या भावान आरोप केल्लो. ताचे वेल्यान आक्षी पुलिसांनी क्रुजा आड FIR घाल्लो. क्रुजान बेटीक बडयतना कांय लोकांनी पळयला म्हूण पुलीस सांगतात. पुलिसांनी क्रुजाक अटक केल्या. काल एक कंप्लेंट रिकॉर्ड केली जस्टिन विल्सन सोजा हाची की ताच्या भावाक एक्यूज क्रूज डिकॉस्टा आनी ताचे मर्डर केले म्हणून. हो इन्सिडेंट पिलार सकाळी अरावंड 5:30 सुमार जालें. आमचे कडेन देर आर आय विटनेसीस टू दीस क्रायम अँड वी रेजिस्टर्ड ऑफेन्स ऑफ मर्डर. आफ्टर गेटिंग द whereabouts of the accused, we are successful in arresting the accused persons, and we'll be asking for more police custody of the accused person, and investigation going on. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक वेळा.